आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ते योग्य डिसिजन घेतले विच विल बेनिफीट आमचे गोंय राज्य एंड ऑफकोर्स द थाउजंड्स ऑफ पीपल हू आर गोइंग टू बी अफेक्टेड कित्याक हे कितें 50 आनी 100 आनी 500 लोकांचे न्ही आय थिंक एटलीस्ट मोर दॅन 15,000 पीपल आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड विथ दिस डिसिजन सो आमचे माननीय मुख्यमंत्री एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर विल टेक द रायट डिसिजन. अशें टार्गेट जाता की ना फक्त जाग्यां खातीर हे जाता म्हणटा ते लोकांचे पडलेले ना म्हणटा ते कशें कितें पळयता तुमी? कशें म्हणपाक शकता लोकांचे पडलेले ना? लोकांचे पडलेले ना जाल्यार इतले वर्सां जे आमी वी वर ट्रायंग टू सी दॅट इट डजंट बिकम अ टायगर रिजर्व कित्याक इतले हजारांनी लोक ह्या एरियान रावता एंड इट इज अ कॉरिडॉर वीच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड फ्रॉम म्हादय टू रायट अप टू कोटीगांव because it is a long corridor. So आणि म्हणला म्हादय आणि सराउंडिंग एरियाज सो ओवर थाउजंड्स अँड थाउजंड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. तुम्ही म्हणता ना हजारांनी म्हणटा पण जेन्ना थोडे एक्टिविस्ट आहा ते म्हणटा थंय चड घरां वचना म्हणटा ते खूप कमी लोकांची वता म्हणटा ते स्वता वचून पळयला म्हणटा ते. कशें आसतलें इतले लोक त्या एरियांनी रावतात आमच्याच एरियांनी कितले लोक रावतात आनी इफ इट इज गोइंग टू बी रायट अप टू कोटीगांव सराउंडिंग एरियाज कितले हजारांनी लोक आसतले वीच वील नीड टू बी रिहॅबिलिटेटेड. खंय तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचें तांचे थंय तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचें एक आसा पण तांचे इतले वर्सांचे जे तांचो स्वता थंय बिझनस आसा तो कितें करपाचो तांचे लायवलीहूड इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. सो वील सी निर्णय घेतले आमी की फुडें वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन. विलेजर्स कोण आयले तुमकां उलोवपाक कितें कॉन्टॅक्ट कालच जाला न्ही सो दे नो दे बिलीव इन अस आनी तांकां खबर आसा आमी जे कितें करतले तांच्याच बेनिफिटाक करतले आनी वॉट एवर नीड्स टू बी डन वील बी डन फॉर द बेनिफीट ऑफ आवर पीपल. आमचे लोकांक कसलीच भिवपाची गरज ना कित्याक आमी हांगा आमच्या लोकां खातीर आसा अँड वी वील keep their rights very much in mind. Order सांगता की environment ministry had already long time before had stated the tiger reserve and ordering. See, activists have tried their level best to see that tiger reserve करपाचे हे करपाचे ते करपाचे but you have to see बाबा खरेंच बेनिफीट ताजो आसा जाल्यार लोकांक थंय लोक रावतात थंय लोक रावना हाजो परिणाम कितें जातलो. बेश्टेच आंदोलनां करून हें करून सगळे कांय कामां तशीं जायना न्ही. यू हॅव टू सी बाबा थंय लोक रावनाशिल्ले हें नाशिल्ले जाल्यार वेगळी गोश्टी पण हांगा थंय लोक रावतात आनी ही जी कितें आय फील इन थाउजंड्स अँड थाउजंड्स. येस ऑफकोर्स सेव करपाक मॅडम बरो पर्याय कसो दिसना पूण वॉट अबाउट लोकांक तुमी सेव कशें करता ना थोडे कितें म्हणटा की म्हादय जर वाचत जाल्यार म्हणटा तो खूब जाणांक फायदो जातलो म्हणटा खुबशा हजारांनी लाखांनी लोकांक ते ऑपोजिशन म्हणटालेच न्ही बट वी आर ट्रायंग टू सेव म्हादय ऑन आवर ओन इन अ डिफरंट मॅनर. सो हे टायगर रिजर्व करून दॅट इज नॉट द सोल्युशन आनी हजारांनी लोक जे लोकांक पळय त्रास जातले ताजें कितें. सो जे आमचे केपेबल आमचे सरकार आसा वी वील टेक द रायट डिसिजन.